सान पिरायेच्या विद्यार्थिनीचो विनयभंग करपी जामिया मकलुबियाच्या शिक्षकांक कामांतल्यान काडून उडयात. स्कुलाचे वेवस्थापन हे भानगडीत गुंतला आनी ते शिक्षकांक राखण दितात. ह्या शाळेच्या वेवस्थापनाचेर कारवाय करात, गोंयची महिला एकवटान मागला. गोंयची महिला एकवटाची मुखेली सजिता जकाती म्हणटा जुलय 2018 म्हयन्यांत ह्या शिक्षकान आपल्या वर्गात एके सान पिरायेचे चलयेचो विनयभंग केल्लो. विनयभंग करतना ताचो व्हिडिओ काडलो. ह्या व्हिडिओच्या आदाराचेर गोंयची महिला एकवटान फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पुलिसांनी गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी पॉस्को कायद्याचे अंतर्गत गुन्यांव नोंद केलो, पूण शिक्षण संचालनालयान फक्त शो कॉज नोटीस धाडली. शिक्षकांचेर कारवाय जावंकच ना. ह्या शिक्षकाक बेगोबेग काडून उडयात, ना जाल्यार आमी शिक्षण संचालनालयाचेर मोर्चा व्हरतले, ताणें शिटकावणी दिल्या. ऑन 11th ऑफ ऑगस्ट आमी एक केस सबमीट केले फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर अगेन्स्ट काशीम एंड खालीद. तेंचे इस्कूल आसा बेतोड्डा हांगा जामिया इस्कूल एंड दे आर फ्रॉम आउटसायडर आनी ते हांगा येवन आतां इस्कूल ओपन केला आनी ते आपल्या इस्कूलान धाकटे भुरगे लायक 3 years 4 years तेंकां मॉलेस्टेड करता. वी हॅव सेंडेड दीस ऑल कॉपी फॉर हाय अथॉरिटी ऑल्सो, बट कोणी एक्शन घेवना. ते सबमीट केले ऑलरेडी तांकां दिले आनी जेणी ते व्हिडिओ केले तो सुद्दां ओपनली येवन तेणी सांगलें की आपण योशी पळयला सगळें, पण तरी सुद्दां तेंच्यावर जर कांय एक्शन घेवना आनी दॅट कल्प्रीट भोंवता बिनदास. वाय वी हॅव गिवन दी रायट्स द पोलीस टू रिलीज देम. ते भुरग्यांचे कपडे काडला, धाकटे भुरग्यांचे कपडे काडला आनी लायक तुमकां जाणा कितें करता ते नाका ते हात लायला तेणी, जे नाकाचे पार्ट आसा खंय हात लावपाचे ते धाकटे भुरग्याक थंय तेणी टच केला आनी मागीर तेणी पुलिसाक सांगता ना आमगेले ते आय कार्ड करपा आशिल्ले तेका लागून आमी अशें केल्ले हे कपडे काडटाले म्हणून. म्हाका दिसता तुमचे थंय स्टाफ लेडीज स्टाफ आसा न्हू तेमी कित्याक वचूना कपडे चेंज करपाक. हे कित्याक केल्लो जामिया स्कूल. इन्सिडेंट केन्ना जालो तो? This incident happened in 2018. 2018? Yeah, 2018. तो जेणे हे व्हिडिओ काडले तेका मातशी धमकी बी दिवपाक लागले, तेका लागून तो ओपनली भायर येवना. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्याम च्यारी.